गोवा डेअरीक आयज मेरेन 7,68,00,000 लुकसाण जाला। पशु खावड प्रकल्प फाटल्या म्हयन्यापासून बंद दवरिल्ल्याक लुकसाण मातशें कमी जाता। पशु खावड प्रकल्प सरकाराच्या ताब्यात दिवन सुरू करपाच्या प्रस्तावाक शेनवारा जाल्ल्या वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेन दूध उत्पादकांनी कांय अटींचेर मान्यताय दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान वेदिता प्रभू। बरी बॉल नासतना बरी कंडिशन जाली आनी जायती डिसिजन जाली। पयली विशय येयलो बॅलन्स शीटाचेर ती राधिका काळे सायन मारून आमची ती अंडर पेंडींग इन्क्वायरी आसता ती सायन करची मारलेली आमची। पूण आमची टर्मां आसली ती आमी तेजी पेंडींग इन्क्वायरी अंडर तिका जॉयन करून घेयली आनी तेन्ना बॅलन्स शीटार ते दुसऱ्या आसलेली सायन मारली। पूण आतां सायन मारली राधिका काळे मारली कायद्यान बसता काय ना कितें तें म्हाकाय खबर ना। पूण एडमिनिस्ट्रेटर कमिटी आनी चेअरमॅन ते सायन घेयला तेका लागून बॅलन्स शीट थोड्यांनी ओपोज केलें आनी थोड्यांनी ताका मान्यताय दिली। मेजॉरिटीन ते मान्य जाले दिसता आनी ते फुडें गेले आतां आनी जायते विशय येयले स्टाफांनी थोड्या कॉटन एक्सटेशनाचो पेमेंट आसतो बीट डुप्लिकेट हेजेर केलो बिलाचेर ती रिकवरी करून घेवची ना एक ठरावपाक आसतलो। दोतोर आमचो नेसेसिटी आसा लास्ट मिटिंगेर एक डिसिजन जाल्लें की दोतोर जाय म्हणून आनी खरी गरज आसा दोतोराची आनी वखदाची फार्मरां ती आमी बोर्डान सुद्दां एक एड घालून दोतोरां एडवर्टायजमेंट केल्ली तेका आमकां डॉग बाय सीट आनी कितें तरी करता येयलें तें आमकां एलिजिबल जालें ना तेच खातीर ती एड ती पेंडींग उरली। पूण आतांच्या चॅरमॅनान सांगलां आपूण फुडें डिसिजन आसता घेता आनी दोतोर अवेलेबल करता। महत्वाचे विशय म्हणजे आत्ता जो विशय आयला परत तो कॅटल फीड गव्हर्मेंटाक एडमिनिस्ट्रेटरांनी प्रपोजल दिल्लें कॅटल फीड जो आसा तो टेक ओवर करचो अलॉंग वीथ लायबिलिटीज म्हणजे कोणाक पयशे दिवपाचो आसा थोडे 13 कोटी कितले ते दिवन एम्प्लॉई आसा पळय न्ही तेंचें भविश्य सारकें हें करून पळोवन तेंची सारकी सेटलमेंट करून म्हणजे ते घेवन भितर तांकां पगार बी ते सगळें हें करून चलोवचो म्हणून गव्हर्मेंटान रिप्लाय कितें केला पयलीं कॅटल फीड आपणाक दिया मागीर तुमचें प्रपोजल दिया। सो तो विशय आज चॅरमॅनान एजीएमाक हाडलेलो। आमी सबसिडायज करता कॅटल फीड दिताले 600 टन्स पर मंथ। आमचो लॉस आसलेलो 10 रुपया वाडयलो रेट वाडयली कॅटल फीडाची आनी 4 रुपया वाडयले तरी 100 रुपया पर केजी लॉस आमचो म्हयन्याक 60-70 लाख रुपया लॉस आसा। लॉस कित्याक लागून जातालो पयलीं आमकां मॉलेसीस घेताले ते आमकां संजीवनी कडल्यान मॉलेसीस रेट सेम आसता आनी आमकां ट्रान्सपोर्ट एक 12 किलोमिटर ट्रान्सपोर्ट कमी लागता। आतां मोदी महाराष्ट्रान मॉलेसीस बंद केलें भायर महाराष्ट्रा भायर हाडपाक ते खातीर आमकां टेंडर काडटा तेन्ना पयलीं आमकां मॉलेसीस 9,000 आतां मध्य प्रदेशान मागीर इंदोरच्यान खंयच्यान सप्लाय जाता 24,000 रुपया टन जाता। हें एक रिजन आशिल्ल्यान मोस्टली कॅटल फीड सप्लायर जे आसा तांची पयलींची बिलां बी पेंडींग आसा ऑलमोस्ट 12.47 ती बिलां पेंडींग आसा ते आमकां बिलां बेगीन पडना म्हणटा ती इकनॉमिकली वायबल आशिल्लें रोजगार कित्या पडटा लॉस जाता आमी वाडोवपाकूय शकता कारण कॅटल फीड आसा तो वाडयलो जाल्यार उपकाराक लॉस जाता। तेन्ना आमी डिसिजन अशें घेतलें की गव्हर्मेंटाक की 3 ऑप्शनां दिलीं एक एनिमल हजबंड्रीन मटेरियल विकतें घेवचें आनी आमकां दिवचें आनी मागीर आमी रिइम्बर्स करतले। आमकां एक्सपेक्टेशन आसलें की आमकां लेस हाजेर मटेरियल मेळटा। सेकेंड ऑप्शन आसता एनिमल हजबंड्री हँड ओवर करून तांणी चलोवपाचो। थर्ड ऑप्शन आशिल्लो की प्रायवेट पार्टीक चलोवपाचें आनी मागीर आमकां दिवपाचें। पूण हातूंत कंडिशन एकूच आशिल्लें की आमच्या फार्मरांक जी रेट थरयल्ली आसा 240 तेच रेटीन दिवपाचें बाकी कितें आसा तें गव्हर्मेंटान आमकां लोन दिला की हँड ओवर करा गव्हर्मेंटान अशें पळयलां की आमची आउटस्टँडींग आसा जवळ 12 लाख 27 लाख गव्हर्मेंटान टेक ओवर करता